नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। सद्याक देशान आनी गोंयान लोकसभेच्या वेंचणुकेची उचंबळाय जी आसा ती तेंगशेर पावल्या आनी जेन्ना आमी लोकसभेची वेंचणूक म्हणटा तेन्ना गोंयान असो एक पक्ष आनी असो एक फुडारी आहा जाका कुशीक काडून लोकसभा वेंचणूक ही जावपाकूच शकना आनी तो पक्ष म्हणजे मोगो पक्ष आनी तांचे सर्वेसर्वा फुडारी सुदीन ढवळीकर आयज आमच्या बरोबर आसात। वीज मंत्री तशेंच गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री आनी मोगो पक्षाचे जो सगळ्यान गोंयचो जुनो पक्ष प्रादेशीक पक्ष म्हणून जाचें अस्तित्व आसा त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करपी आनी ज्येष्ठ फुडारी सर सगळ्यान पयलीं तुमकां येवकार। नमस्कार। नमस्कार। आमी फाटले कितले दीस तुमच्या फाटल्यान आसले की केन्ना आमी एक मुलाखत करिया आनी आयज तुमी आमकां टायम दिलो तुमच्या बिजी शेड्युलांतल्यान। सो सद्या तुमी बिजी आसतले लोकसभेच्या प्रचारान। सगळ्यात पयली प्रश्न कसो चल्ला प्रचार आनी तुमचें प्राथमीक निरीक्षण कितें आसा? एक म्हणजे ह्या फावटी जो प्रचार चल्ला तो एकदम सुशेगाद आनी मंद प्रमाणे चल्ला, म्हणजे घाई कोणूच करना आनी तातूंत आमचे जे एनडीएचे कॅन्डिडेट आसा दोनूय बाब श्रीपाद नायक आनी पल्लवी देबे हे खूब फुडें आसा प्रचारांत। प्रत्येक गांवांत कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आमचे दोनूय उमेदवार पावल्या। श्रीपाद भाऊचो तर प्रश्नच ना, तो तर गांवांत भोंवत आसता, पूण बाय पल्लवी सुद्दां 20 मतदारसंघात प्रत्येक कडेन पावला। प्रचार जरी संत आसलो तरी ताका जोर लोकांचो आसा, कारण ह्या फावटी लोकांनी ठरयलां की दोनूय सीट एनडीएक दिवपाचे आनी त्या प्रमाणे मोगो पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आनी अपक्ष जे आमचे बरोबर सरकारांत आसा ते सगळे एकठांय जावन काम करता आनी हें काम आतां फाल्यांच्यान स्पेशली फाल्यांच्यान हांव अशें म्हणना की तें इल्लें इल्लें वाडत वतलें आनी 1, 2, 3, 4 तर सगळे म्हणजे ताची स्पीड इतली आसतली गती की सबंद गोंयभर टोटल तुमकां जें दिसतलें तें चित्रच वेगळें आसतलें। तुमी जशें म्हटलें की हे फावट बरो प्रचार सिस्टमॅटीक चल्ला, पद्धतशीरपणान तुमचो चल्ला आनी तुमी सद्या भाजपा भितर तुमी मित्र पक्ष आसा। भाजपा मित्र पक्ष जेन्ना तुमी आसात तेन्ना एक सुरवातीक खूब चर्चा जाली की दक्षिण गोंयच्या उमेदवारा बद्दल कोण आसतलो ठरत ना जालें बीजेपीचे निमणे पल्लवी धेंपे जे एक गोंयचे नामनेचे उद्योगी घराणे आसा त्या पल्लवी धेंपे, श्रीनिवास धेंपे हांची ती घरकान्न तांकां उमेदवारी मेळ्ळी। न्हय, तशें नाशिल्लें न्हय। जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे लिडरांनी डिसिजन घेतलें की नारी शक्तीक आमी येवकार दिवया, नारी शक्तीक आमी प्रपोज करुया आनी तांचें डिसिजन हें अशें आशिल्लें की गोंयांत एक सीट नारी शक्तीक दिवपाचो आनी त्या खातीरूच थोडो उशीर जरी जालो कॅन्डिडेट डिसायड करपाक, पूण योग्य कॅन्डिडेट जो गोंयचे सगळे लोक त्या घराण्याक वळखता आनी त्या घराण्यांतली ही सून आसा आनी तिका प्रपोजल दिलें। सो तुमचे बी मत विचारान बी घेतलेले हो उमेदवार दक्षिणेचो थरयतना, कारण तुमी दक्षिणेचे एक महत्वाचे पक्षान काही उमेदवार जे ठरयल्ले तातूंत पल्लवी धेंपो पयले तिनाच आशिल्ली। तुमी तांकां सजेस्ट केलें पयले ते म्हणजे बीजेपीन ठरोवच्या पयलीं तुमी नांव दिलें। आमी आमचे तरेन जेन्ना स्त्री शक्तीक मुखार काडपाचें म्हणून ठरलें तेन्ना मोगो पक्षाच्या यादींत पयले तिनां ही स्त्री शक्तीची उमेदवार म्हणून बाय पल्लवी धेंपो आशिल्ली। तांचे उमेदवार थरच्या पयलीं तुमी सजेस्ट केल्लें की हें एक नांव गृहीत धरचें म्हणून अशें म्हणटात? ना, आमी आमच्या मोगो पक्षान डिसिजन घेतलें की आनी आमी जें डिसिजन पार्टी लेवलार एनडीएच्या टॉप लेवलार जालां ताचें अभिनंदन केलें आनी त्याच बरोबर आमची एक 3 नांवां आमी जीं काडिल्लीं तातूंत बाय पल्लवी धेंपो आशिल्ली आनी 2 आसली नारी शक्ती आनी 2 आशिल्ली, पूण ती नांव हांव सांगना। बीजेपीची काय तुमच्या पक्ष? ना, आमच्या पक्षा मार्फतच आमकां जी दिसता विनींग कॅन्डिडेट कोण आसूं शकता ती आशिल्ली, तातूंत ती आशिल्ली। फाटल्या फावटी कांय राजकीय घडामोडी घडिल्ल्यो आनी मडकय मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षा बरोबर नाशिल्लो लोकसभे वांगडा आनी तेन्ना नरेन सावयकर हांचो पराभव जालो। हातूंत मडकय मतदारसंघांतल्या मतांचो खूब
चड हें आशिल्लो वांटो आशिल्लो तांचो पराभव जावपा खातीर. आतां तुमची जे BJPचे कॅन्डिडेट तुमकां फूल सपोर्ट तुमी तांकां दिला. अशें एक म्हणटात की BJPन बाकीच्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय बीन केलो अशें म्हणटा की डायरेक्ट पल्लवी धेंपो हांकां उमेदवारी दिवन ज्यो पक्षाच्यो सदस्यय नाशिल्ल्यो ऐन त्या टायमार सदस्य जाल्यो. फाटल्या फावटी जें डिसिजन जालें तें ऐन त्या वेळार जालें आनी त्या खातीर नरेंद्र सावयकर 7-8 हजार मतांनी पडलो. नाजाल्यार ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॅन्डिडेट एज फार एज BJP इज कन्सर्न. BJP इज कन्सर्न, वेल एज्युकेटेड, वेल डिसिप्लीन आनी ताका सुद्दां आमचें हें कितें आशिल्लें कॅन्डिडेट तुमी कोणूय द्या. आमी ह्या फावटी एज ए NDA पार्टनर आमी जो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पक्ष गोंयांत दिता दोनूय नॉर्थ एंड सावथ तांचे बरोबर मन पसून काम करतले आनी तांकां निवडून हाडटले आनी भरपूर मतांनी निवडून हाडटले. श्रीपाद भाऊ जेन्ना आमचे बरोबर आमी गेल्ले तेन्ना 1,04,000 मतांनी आयिल्लो. तसोच नरेंद्र सावयकाराक जेन्ना आमी सपोर्ट केलो तेन्ना तो जवळ जवळ 19,000 मतांनी आयिल्लो आनी ताजे पयलीं आंगले आयिल्लो रमाकांत आंगले ताकाय आमी सपोर्ट करून निवडून हाडलो. 2014 म्हणटा तुमी ही नरेंद्र सावयकाराक बी. नरेंद्र सावयकाराक 2014 हाडलो. ताच्या पयलीं 2019 ते वेगळेंच जालें. ऐन त्या वेळार हांव फॉर्म भरता त्या दिसा सुद्दां हांव आशिल्लो ताजे बरोबर. पूण हांवें काय ताचे ओपोज असो काम करूं ना. पूण लोक जे आमचे आसा ते बेजार जाले. पूण तो त्याचेर आतां म्हणजे पॉलिटिक्सांत फाटल्यो गोश्टी अर्थ नासता आनी ताचेर चड उलोवपाचें ना. आतां आमी एकूच काम करपाक जाय, पल्लवीक धेंपे आनी बाब श्रीपाद नायकाक भरपूर मतांनी निवडून हाडपाक जाय आनी आमचें काम सिस्टमॅटीक चल्लां. हांव स्वता काम करता, आमचो जीत आरोलकार मांद्रे करता, आमचे जे थोडे उमेदवार 8-8 हजार मतां घेतिल्ले तेयी काम करता. दीपक ढवळीकर तर जवळ जवळ 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीत भोंवपाक लागलो. त्या शिवाय मयेचो आमचो उमेदवार आशिल्लो तो भोंवता, पेडणेचो उमेदवार भोंवपाक लागलो. त्या शिवाय आमचे जे बरे मागपी कुमारजुवा मतदारसंघांत आसा, सांतांद्रे मतदारसंघांत आसा, थंय आमचे लोक काम करपाक लागले. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन आमचो प्रचार चल्ला आनी भारतीय जनता पक्षाचो प्रचार चल्ला आनी आमचे अपक्ष आमचे बरोबर काम करता तें पळोवन आमकां हे दोनूय सीट जे आसा ते थंबींग मेजॉरिटीन मेळटले. ओके, हे जालें सगळें राजकीय घडण. मदीं राजकारण म्हणलें काय आरोप प्रत्यारोप जाता. उत्तरेचो जो कॅन्डिडेट आहा काँग्रेसीचो ताचेर तुमी एक भाश्य केलें, एक पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी तुमी ताचेर आरोप केले की जो स्वताक शिक्षीत म्हणटा खूब जाल्यार तेणें ताज्या कारबारा भितर एक बँक म्हापसा अर्बन ती कशी बुडली किंवा अशे तरेन तुमी ताका प्रश्न केल्ले. तेजेर तेणी जाप परती दिली की जर तुमच्या कडेन त्या टायमार जर सगळें आशिल्लें डॉक्युमेंट बीन जाल्यार तुमी एक्शन कित्याक घेवना किंवा कारवाय कित्याक करूंक ना अशा तरेचो तेणी एक तुमकां प्रश्न विचारिल्लो. आजून करपाक जाता तें कारवाय करपाक ती त्या वेळार करपाचो किंवा आतां करपाचो. कारवाय केन्नाय करूं येता. ताणें सांगचें बरोवन दिवचें की सगळे डॉक्युमेंट ओपन कर म्हणून. आमी CMनूच सांगलो ती फायल ओपन करता म्हणून. सो हांव ते प्रश्न ना. जे म्हजे कडेन हांव जेन्ना कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो आनी 2006-07 ज्या फायली म्हजे कडेन आयल्यो त्यो पळोवन म्हाका शॉक बसलो. शॉक. कारण हे पब्लीक मनी कोणाचे तरी तुमच्या सारक्या गरीब लोकांचे डिपोजिटान घेतिल्ले पयशे बँक लोनी दिता, बँक इंट्रस्टान दुसऱ्याक दिता, तेन्ना ते पयशे परत बँके मेळपाक जाय अशाच मनशांक ते दिवपाक जाय आनी अशेंच डॉक्युमेंटेशन तांचें जावपाक जाय. तें करूं ना तांणी. हांव सांगता करूं ना. हांव तुमकां एक केस सांगना. तांणी एका कंपनीक एका प्लॉटाचेर लोन दिलें. प्लॉट जेन्ना लोन दिला तेन्ना 2 कोटी आशिल्ले. प्लॉट हांव एग्जॅक्ट एमावंट नकळो पूण सांगता तुमकां. हांव तुमकां उदाहरण दिता तांणी लोकांनी कितें केलें तें. तांणी कितें केलें तें तांचे बँकेन. हांव ताणें केलें म्हणना, हांव तांचे बँकेन कोणी केलां. आनी तो प्लॉट जेन्ना हें दवरलो घाण दवरलो आनी लोन दिलें तेन्ना तो डेवलॉपमेंट झोन आशिल्लो. पूण जेन्ना तो लोनूच भरना 5 वर्सां तांणी इमिजिएट ताका नोटीस दिवपाक आशिल्ल्यो. नोटीसी दिवना आनी 5-7 वर्सांनी ताचें ऑक्शनाक काडलो तेन्ना तो नॉन डेवलॉपमेंट झोन जालो.
हें कशें जालें आनी फायल म्हजे कडेन आयली प्रताप सिंग रावजी राणे तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले हांवें साहेब म्हटलं हे काय जालें हांव ताचे कडेन मराठी उलोवपी तुम्हाला काय पाहिजे ते लिहा म्हणपाला ह्या लोकांना फासावर चढवायला पाहिजे म्हणपाला हे शब्द प्रताप सिंग रावजी राणेंचे ह्या लोकांना फासावर चढवायला पाहिजे म्हणपालो हे असले करतात ते साहेब म्हटलं डेव्हलपमेंट झोनमधला नॉन डेव्हलपमेंट जालो आणि आता ऑप्शन केलं 2 कोटीचे समज लोन काडना जाल्यार ताका 4 लाख सुद्दां मेळचे ना हे पयशे कोणाचे गेले आता उच्च शिक्षीत मनीस जर थंय चॅरमॅन आसा ताणें पळोवप न्ही त्याच्या अंडर तें हांव म्हणटा ते सगळे फायल ताचे कडेन जर म्हज्या सारको मनीस ते पळोवंक शकता जाल्यार तो कित्याक करना अश्यो म्हजे कडेन 4 फायली येयल्ल्यो 4य हेचेर हांवें रिजेक्ट करून धाडला ऑप्शन नॉट टू बी परमिटेड म्हणून कितें हांव म्हाका याद आसा आतां ते फायली मेळटल्यो की ना ताची पानां तोडल्या अजून 4 लाख डिपॉझिटरां 5 लाखा वयले पयशे मेळपाचे आसा लोकांचो इंट्रस्ट गेला लोक कितलेशे इंट्रस्ट लॉस जाला सिनियर सिटीजन अक्षरशा रडटाले म्हजे कडेन सो तुम्ही आता म्हणटा की आतां हे सगळें हांव कितें म्हणटा तो म्हणटा म्हाका ओपन यो आमी डिस्कस करुया ओपन यो आमी डिस्कस करुया डिस्कशन करपाक पयसा त्या लोकांक पयशे कसले दितलो ते सांग न्ही तांकां हे ताणें हांव ताचे कडेन कितें डिस्कस करूं बुडयले तांणी सीएम जशें म्हणटा तशें तुम्ही म्हणटा की फायल ओपन आतांय करू केन्नाय करुया बट मागीर ते म्हणटले तुम्ही हे ब्लॅकमेल टॅक्टीक ना ब्लॅकमेलाचो प्रश्नूच ना हांव उच्च शिक्षिताचेर उलयलां हांव गोवा म्हापसा अर्बन ही कित्याक गेली उच्च शिक्षीत ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उच्च शिक्षीत ना म्हणून कमेंट मारलो कितें आतां उच्च शिक्षीत बरो काय कमी शिक्षीत करून तो कांयच करना म्हणजे करप्शन करना तो मनीस बरो हें तुमी डिसायड करा उच्च शिक्षीत बसून जर करप्शनाच्या हातूंत गेलो आनी कमी शिकिल्लो मनीस करप्शन करनासतना बरें काम करता आपले तरेन तो बरो काय तो बरो हे लोकांनी डिसायड करपाक जाय हांणी सगळें सोंपयलें लोकांक लुकसाण केलें ते पयशे दिया न्ही तेंचे म्हजो इतलो लोकांक तुमी पयशे पावया न्ही हांव तुमकां चोरी म्हणना कांय म्हणना हांवें तसले शब्द वापरूना हांवें इतलें तुम्ही शब्द वापरू ना बट वस्तुस्थिती मांडली हांवें वस्तुस्थिती अशी मांडल्या की उच्च शिक्षीत ते करपाक लागले ताजेर हा म्हजो प्रश्न एकूच आशिल्लो उच्च शिक्षीत आसून सुद्दां ती बँक लॉसां कित्याक गेली हो एक अजून तुमचो प्रश्न तांकां कायम आसा दुसरी गोष्ट हो प्रश्न म्हजो सदांच जो पर्यंत ते 5 लाख लोकांक 4 लाख लोकांक इंट्रस्ट आनी लोन पयशे तांचे मेळना तो पर्यंत हें लागता म्हजो प्रश्न सदांच लोकांक आसतलो आनी तांकांय आसतलो हय कारण ते कश्टकरी समाजाचे पयशे सुद्दां थंय बुडल्या सो त्या पत्रकार परिशदेन तुम्ही आणि एक व्हडले हे केल्ले उद्गार काडले ते म्हणजे फुडल्या इलेक्शनाक काँग्रेस गोंयान आसची ना म्हणून काँग्रेसचो जाहीरनामो पळयलो तुमी वाचलो तुमी ह्या फावटीचो काँग्रेसीन पयलें घातलां कितें मायनींग चालू करता म्हणून बरोबर मायनींग कित्याक लागून बंद पडलें मायनींग केन्ना बंद पडलें दिगंबर कामतीच्या काळात केवोस जालो हांव काँग्रेसीचेर उलयतां हांव कोणाचें काम न्हू पूण जर म्हापसार काँग्रेस आयका सांगता काँग्रेस जेन्ना कित्याय कितें करपाक लागली तेन्ना मायनींग बंद पडलें हांव एग्जाम्पल दितां हांव कित्याय कितें उलयना हांव जी आमकां कॅप आशिल्लें 38 मिलियन टन्स किंवा 35 मिलियन टन्स ह्या लोकांनी तें कॅप 62 मिलियन्स केलें केवोस जालो केप्यां बंद जालें भुरगीं रस्त्यार उरलीं भुरग्यांच्यो येदामी बुडल्यो सावड्डे तोच परिस्थिती कुडचड्यार तीच परिस्थिती बिचोले तीच परिस्थिती सांग्यार तीच परिस्थिती ही सगळी कोणी केली काँग्रेसीन केली म्हणून हांव सांगता त्या वेळा वयले जे कोण पळय तातूंत इनवॉल्व आशिल्ले मंत्री आमदार ते सुद्दां आसा तातूंत नांवां काडा तुमी काडा नांवां हांव दिवचो ना तुमकां जग लोकांक खबर आहा कोण आमदार कोण मंत्री रिवणाक खंयचे मंत्री काम करतालो थंय मायनींग
आनी ते सगळे उबारतालो तागेले ते कोण कोण कार्यकर्ते आशिल्ले तागेले ते ट्रक हे आशिल्ले ते कोण कोण चोरयेचो माल उबारताले हे सगळ्यांक खबर आसा. हे सगळे जर तुम्ही म्हणटा तशें सगळे गोंयकारांकूय खबर आसा की कितें जालें. पूण म्हापसा अर्बनाच्या बाबतींत जेन्ना तुमी बोर्ड आनी चेअरमॅन ताजेर जशें दुशण वता तशें त्या काळान जो कोण आशिल्लो सरकार आनी तेचो हेड दिगंबर कामत तेकाय वयता न्ही ते. हांव इतलेंच सांगना 38 मिलियन टन्स 62 मिलियन टनाचेर कशें गेलें हें पयलीं म्हाका हाणें आन्सर दिवचो. कोण लिडर ऑफ ऑपोजिशन जें कितें उलयता पळय ताजेर खुद्द ताजे मनीस तातूंत आशिल्ले काय कितें तेंय पळया न्ही. ओके, सो तुम्ही म्हणटा की काँग्रेसीच्या काळान हें सगळें जालें. अरे जेन्ना आमदार मंत्री जर हें करपाक आमचे सारके लागले जाल्यार मागीर लोकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो. इवन इन्स्पेक्टरां मारपा लागले ड्रायव्हर आनी तांचे ते बस एक ट्रक 10 टनाचो 15 टन भरपा लागलो. ओके, ओव्हरलोड करपा लागलो. परमिशन नासतना ओव्हरलोड आनी इतलेंच न्ही रॉयल्टी बुडयली. सो ही सगळी परिस्थिती मेळ्ळा न्ही. हें मेळ्ळें न्ही जेन्ना एमपीटीक माल कितलो गेलो आनी मायलिंगा मायल कितलो आयलो ताचे वयल्यान रॉयल्टी मेळ्ळी. हांवें ओपन केल्लें. हांवें स्वता ओपन करून पर्रीकराक दिला. ही रॉयल्टी मागीर पर्रीकरान ती रॉयल्टी घेतली कशी ती. ओके, सो अशी सगळी परिस्थिती काँग्रेसी खातीर जाली म्हणटा तुम्ही. पण लोक म्हणटा अशें की तुम्ही काँग्रेस सोंपतली अशें म्हणटा, पण तुमी पयलीं काँग्रेस हांव सोंपतली म्हणना. ना खुद्द चर्चिल जालें माव जेन्ना काँग्रेसींतल्यान भायर सरलो ताणें म्हटलें हांवें म्हणपाचो तो लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो अंकल. हांवें खंय म्हटलां जग लोकांनी म्हटलां लोक म्हणटा जेन्ना पळय हांव अशें म्हणना. हांवें म्हटलां हांगा तांकां मतां ना म्हणून खंय गोंयान आनी काँग्रेस इल्ली इल्ली सोंपपा लागल्या. कित्याक सोंपपा लागल्या कारण काँग्रेसीचे मनीस पळोवपाक लागले. बरोबर जशी काँग्रेस आतां तुमकां म्हाका खबर ना तुका खबर आसा जाल्यार जेन्ना आमी निवडून आयले तेन्ना काँग्रेस पयले फावट 1999 काँग्रेसीचे आमदार 22 आशिल्ले. इतलें आसून आमी 4 आशिल्ले. इतलें आसून काँग्रेसीन आमचे 2 आमदार फोडले. तातूंत खलप आनी वेळीप आशिल्लो. हें कित्याक करपाक जाय आशिल्लें तांकां. हो आतां तो कितें सांगता म्हाका की हांव 2000तल्यान हें डिस्क्वॉलिफिकेशन एक्ट चेंज करचो म्हणून हांव सेंटराक झगडटां. हांवें इवन न्यूजपेपरां पब्लिसिटी केल्या जायराती दिवन की लोकांनी हातूंत एक्ट जावचें म्हणून त्या वेळार. पूण तें जायना म्हणून हांवें तो विशय कुशीन दवरलो. पूण आजून म्हज्या मनां तो विशय आसा. पूण हो विशय घेवन उपयोग ना. मनशान पयलीं तयारी करपाक जाय की आपूण पक्ष चेंज करचो ना. आज हांव एकूच आमदार 25 वर्सां एका पक्षाक विधानसभेत आशिल्लो आफ्टर प्रताप सिंग राणे, रावजी राणे, सुनील ढवळीकर. आतां हो अभिमान म्हाका आसा. लोकांक आसा की ना हांव नकळो किंवा बाकीच्या आमदारांक आसा की नकळो. पूण म्हाका आसा न्ही हांव एका पक्षांत रावन एका पक्षांत कार्यरत रावन 25 वर्सां निवडून येता आनी तेय बी विथ थंबींग मेजॉरिटी. आनी लोकां कडेन वचनासतना लोक म्हाका वोटींग करता. 2003 हांवें मिटींग घेतिल्ली. त्या नंतर आतां मिटींगो घेतल्या हांवें. लोकांचो आनी विरोधक जे आतां थोडे एमजी पक्ष बीन सोडून गेले तेंचो आरोप कितें आसा की फक्त मोगो पक्ष आपले नेतृत्व म्हणजे ढवळीकर फक्त आपली जागो सेफ करता. बाकीच्या कार्यकर्त्यांक हांवें सांबाळा. मोगो पक्ष मोठो जावपा खातीर कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय. एकटोच मनीस सुदीन ढवळीकर काम करूं शकना. आजून दिपक ढवळीकर पडलो जाल्यार सुद्दां मोगो पक्षांत आसा. केतन पडलो जाल्यार सुद्दां मोगो पक्षांत आसा. अशे कितलेशेच लोक आसा. कोण गेले पळय ते स्वता दुसऱ्याक ब्लेम दिवचे पेक्षा स्वताच्या अंतर्याम हातूंत तांणी पयलीं विचार करपाची आवश्यकता आसा. बट तुमी खरेंच हें उलयता तें आमी खरें काय हांव कित्याक लागून गेलें. ती वेळ आशिल्ली आमकां TMC कडेन वचपाची. त्या प्रमाणे त्या वेळार तुवें डिसिजन घेवं येतालें. तुका जर आतां तूं डिसिजन घेता तें त्या वेळार तुवें घेवपाक जाल्यार बाबा आमकां TMC कडेन उपयोग ना म्हणून तुवें स्पश्ट सांगपाचें. तूं एक तर ना जाल्यार आपूण रिजिग्नेशन दिता ना जाल्यार हें दिता. कितें जशें आर्लेकारान म्हटलें ना आमी TMC बरोबर आसा त्या खातीर आपले तुमचे बरोबर रावना. हें आर्लेकारान म्हणून तो भायर सरलो न्ही. तशें तुमच्यांनी बाकीच्यांनी आनी करूं येता. पूण तुमी तेंय केलें ना आनी आमकां ब्लेम करप किंवा हांव बसलो थंय
ते ताका अर्थ ना. सो विरोधक जो आरोप करतात हे किंवा जे पक्ष सोडून वयतना जो एक ठरावीक आरोप तुमचेर जाता की मगो पक्ष जेन्ना कोणी आतां सोडटा पासून न्हय, तो 2002 म्हजे बट अशें कित्याक जाता हेतून तुमी कितें सांगपाक शकता की हेतून तथ्य आसा खरें तुमी खंयचें नेतृत्व वाडपाक दिना म्हजेर आरोप केला. हांव लोकांची कामां करता. खंयचोय मनीस म्हज्या ऑफिसांत येयलो खंयच्याय काणकोणच्यान पेडणे पर्यंत तांकां कसोच हांव काम जायनासतना वचपाक दिना. जें म्हज्या हातांत जाता तें, जें जायना ताका हांव जबाबदार ना. पूण जें जाता त्या कामा खातीर दुसरी पावट सुद्दां तांकां हांव मारपाक दिना. वयल्यान तेंचे सगळे फोन बरोवन घेता. तांकां परत इंजिनियर आसूं कोणी जे कोण जाता एकट्याची सबसिडी आशिल्ली एग्रिकल्चर सबसिडी आनी ताणें म्हाजे कडेन मार्मागोवाक म्हाका पॉयंट काडलो की आपली 5 वर्सां जाली सबसिडी ना म्हणून. पूण जेन्ना सुभाष शिरोडकारा सारको वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आशिल्लो ताका जेन्ना हांवें ह्यो गोश्टी सांगल्यो तेन्ना ताणें त्यो रोखड्यो पास करून दिल्यो आनी 6 म्हयन्यांत तागेली जे 5 वर्सां जायनाशिल्ले ती सबसिडी ताका 6 म्हयन्यांत मेळ्ळी. हय जे विरोधक फॉर एक्झाम्पल नरेश हांव इतलेंच म्हणटा जो मनीस काम करता ताका असले सावळान सुद्धा पक्ष सोडटाना हे सांगला की तुम्ही एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर हे तांणी मान्य केला की तुमचे काम करपाची पद्दत तेतून कांयच दुबाव ना म्हणटा. फक्त तेंचो आरोप हांवें जशें म्हटलें तो आसा. बट ओके तुमी ताका आन्सर दिले. दुसरो प्रश्न म्हणजे तुमी आतां म्हटलें की इतली वर्सां तुमी एकाच पक्षा भितर आसा. सो इतली वर्सां पक्षा भितर आसतना तुमी केन्ना तुमकां कोणी खंयच्या पक्षान बीन सांगलें बाबा यो आपल्या पक्षान आमिशांक जशें तुमी बळी पडना अशें म्हणटा तशें बाकीच्यांनी पडपा जायना. म्हाका खूब फावटी मनोहर पर्रीकरान रिक्वेस्ट केलो. म्हजेर प्रेशर कोण घालूं शकना. सुदीन ढवळीकराक कोणूच प्रेशरायज खंयच करूं शकना. आज सुद्दां म्हाका सांगता ते हे इलेक्शन जातकीर आनी कितें जातलें म्हाका तें पडलेलें ना. कारण हांव सेल्फ मेंटेन मनीस. हांव स्वता कितें करपाक जाय हें म्हाका पूर्ण खबर आसा. आनी जो पर्यंत हांव बरें काम करता लोकांचे आशिर्वाद आसा तो पर्यंत कोण म्हाका हात लावंक शकना. हांव सांगता तुमीच विशय काडलो आनी हांव स्पश्टपणान सांगता जो पर्यंत मतदार म्हजे बरोबर आसा तो पर्यंत कोणूच म्हाका हात लावंक शकना. तुमी आतां विशय काडलो तोची चर्चा सुरू आसा की लोकसभा इलेक्शन जाले काय एक वेळ तुमचें मंत्रीपद वचपाक शकता अशा मंत्रीपद दिलां तें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह अलॉंग वीथ फडणवीस. सो म्हजे विशीं जें डिसिजन घेतलें ते घेतलें. हांगा कोणी कितें उलयलें ताका अर्थ ना. म्हजे विशीं जें कितें डिसिजन घेवपाचें आसा तें घेतलें. आनी फाल्यां सकाळीं म्हाका काडलो जाल्यार म्हाका तातूंत फरक कांय पडचो ना. कारण लोक पीपल आर विथ मी. लोकांक फरक पडपाक शकता. तुमी तेंची मंत्री म्हणून कामां करता तेका इफेक्ट जावंक शकता. 5 वर्सां हांव मंत्री शिवाय आशिल्लो. त्याच्या पयलीं हांव पयलें जें इलेक्शन जालें तेन्ना हांवें स्वता मंत्रीपद घेवना. हांवें रावताक दिलें. म्हाका दिल्लें मंत्रीपद. हांवें सांगलें ना हांव पयले फावट आमदार जालां म्हाका मंत्रीपद नाका राऊत साहेबाक मंत्रीपद दिया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे दयानंद नार्वेकाराक हांवें रिक्वेस्ट केलो आनी त्या वेळार सार्दिना रिक्वेस्ट केलो. CM वॉज सार्दीन आनी सार्दिनान म्हजें आयकलें आनी ताणें सांगलें ओके आमी राऊताक दिता. आनी हांव जवळ जवळ 3 वर्सां विदावट हें काम केलें. लोकांनी म्हाका 8,000 जाग्यार 13,000 मतां दिलीं. त्याच्या फुडल्या हेतून हांव मंत्री जालो म्हाका 16,000 दिली. ताजे फुडल्या हातूंत 18 दिले. लीड तुमची वाडत आसा. 4 इलेक्शनां जाल्या बरोबर मतां कमी जाता. म्हणजे तशी मतां कमी जावना अजून वचून जावना. हो तुमचो रिकॉर्ड आसा. हो रिकॉर्ड. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव स्वता केन्नाच मतदारां कडेन म्हाका मतां घाला म्हणून मागना. मतदार म्हजे कडेन येता आनी सांगता तुमी येवपाची गरज ना आमी तुमचें काम करता म्हणून. हो विश्वास म्हजो तांचेर आसा. हेका प्रेम म्हणटा. आनी प्रेम वृद्धिंगत जावपा खातीर सुनील ढवळीकर काम करता. आनी हें काम अशेंच चालू उरतलें. हें कितें हांवूच करता अशें ना. म्हजे भावूय करता. म्हज्यो बाकीचे जे फॅमिली आसा तीय करता. ज्या ज्या वेळार तांचे प्रॉब्लेम्स आसा ते रिजॉल्व करपा खातीर प्रत्येक घरांतलो मनीस काम करता. तुमकां अशें कितें केन्ना दिसूना की आपूण दिल्ली वचचो एज अ खासदार म्हणून. कारण मोगो इज एक सगळ्यान जुनो प्रादेशीक पक्ष. जरी जुनो आसलो तरी मोगोक लोक निवडून दिवन खासदारके निवडणुके धाडटले काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी तो प्रश्नाचेर आन्सर दिवपाक म्हजे कडेन जावंक शकना. खंय तरी दुसऱ्या पक्षांत गेले शिवाय ते
लेवला पावत की ना हांव सांगूंक कारण तुम्ही आतां शकना जशें पूण म्हटलें नशिबान जर साथ दिली जाल्यार कितेंय जाता. इच्छा आसा बट केन्नाय खासदार जावं दिसता मनशाक सगळ्यो गोश्टी दिसता पूण सगळीं स्वप्नां साकार जाता अशें ना. ती स्वप्नां मुगेर येयला की सपने आसतली तशें जायना तें. तेजे खातीर ती एक बेज आसची पडटा अशें आसची म्हणटा पडटा आसची पडटा. पण मोगो प्रत्येक कित्याक- मतदारसंघात जरी 2-2,500 24 मतदारसंघात आमची मतां आसात पूण वॉट अबाउट रिमेनिंग 60. स्वताच्या बळार न्ही फाल्यां खंयचे पक्ष आनी युती जावन जर तसो तशें कितें जालें तेंच म्हणटा नशीब आसल्या ह्यो गोश्टी सक्सेसफूल जाता. सो एक वयता वयता निमणो प्रश्न तुमकां एक विचारता की फुडें आतां तुमी सगळ्यो गजाली क्लियर केल्या तुमकां म्हणटा ना आनी क्लियर सांगता म्हादयचो म्हादयचो, हो बरोबर. इशू हांव जितलो शिकलो म्हादय तितलो काँग्रेस सुद्दां शिकूना. काँग्रेसीनूच पत्र दिलें 2004 की वॉटर इज अवेलेबल म्हणून. आतां काँग्रेस जर अशी पत्र दिली जाल्यार म्हादयचेर आनी तुमी कितें उलयता. बरें दुसरी गोश्ट कर्नाटकांत काँग्रेस आसा पयर हे ऑलरेडी हेचेर डिस्कशन जालां. खुद्द विजय सरदेसाय सुद्दां चार्ट पडलो कारण प्रश्नूच असो विचारलो ताका की कर्नाटकात जर काँग्रेस आसा म्हादय तुमी कितें करता. सरळ कर्नाटका सांगा तें बंद करा म्हणून तें. तिसरी गोश्ट म्हादय हांव जितलो भोंवलां तितले हे भोंवल्या कितें हांव सात्रे बी तुमचें गांव वाळपय हांवें सात्रे बी ते सगळे थंय जे तुमी कलश पुजा बी केली कलश पुजा केली ज्या कडेन ओरिजीन येता थंय वचून. त्या शिवाय आमी वयर गेले अनमोड घाटांत कणकुंबी ते म्हणजे तांचे फाटे कशे ती तितले पुरती मर्यादीत ना. म्हादय ही रिवर तिचे वेगळे वेगळे फाटे जाले आनी ते फाटे पळोवपाक हांव गेलां आनी तें पळयले नंतर हांव कन्विन्स जालां की हें जर उदक बंद जालें जाल्यार गोंयांत आपत्ती येतली. बट हें तुमी म्हणटा पळय ते काँग्रेसीन बरोवन दिलें ते खंयच्या काळान तें तशेंच पण तुमी तेन्ना आशिल्ले- लॅटर दिलें तांकां. काँग्रेसी वांगडा तुमी आशिल्ले आयका सांगता हांव आसूं नासूं ह्यो लोक गोश्टी तेच म्हणटा. म्हाका विचारना पत्र बी दिवपाक. ओके दिले नंतर कळटा तांचे एक पत्र दिलें कोलॅटरल जाले म्हणटा तुमी. हय म्हणूनच हें सगळें हातचें गेलें न्ही. ओके तुमकांय कांय कल्पना ना ते कोणाकूच कल्पना खुद्द तांकां सीएम कोण कल्पना तेजो तेन्ना नकळो म्हज्या लक्षांत ना. आत्तां आमी हांव ताचेर आनी सुचोवच करना कित्याक म्हाका लक्षांत ना तें. पूण पयलें लॅटर जें दिलां सदांच हें डिस्कशन एसेंब्ली जालां. हांवें कित्याक उलोवपाक जाय. हे मायनींग विशीं एसेंब्ली जालां ह्याच्या विशीं जालां. आयका सांगता तिनूय विशय आमी एसेंब्ली उलयल्या. मायनींग उलयल्या म्हादय उलयल्या कोळसो उलयल्या डबल ट्रॅक उलयल्या आनी आमची तन्मार प्रोजेक्टूय उलयल्या. लिनियर प्रोजेक्ट तन्मार प्रोजेक्टूय उलयला. ह्याची DPR केन्ना जाल्या तें पळय म्हूण सांग ताका युरी जालें मग. हे DPR केन्ना जाल्या तन्मार प्रोजेक्ट केन्ना चालू जालो. तन्मार प्रोजेक्ट पयलीं जी डबल ट्रॅक आसा पळय ती केन्ना चालू केल्लें 2012तल्यान आसा हें चालू डबल ट्रॅक बी तें. 2012 सेंट्रलाक कोण आशिल्ले काँग्रेस UPA आशिल्ली. मागीर आतां ताजेर उलय म्हूण सांग नाका. हे म्हजें न्हय. तुम्ही म्हणटा की हे सगळे प्रॉब्लेम काँग्रेसीच्या काळांतले. सागरमाला यांनी केल्या. कोणी केल्या बीजेपीन केला. BJPन केल्या नितीनजी गडकरी. पूण ताच्या फाटल्यान वेगळोच उद्देश आशिल्लो आनी ते वेगळेच घेतले. कित्याक तो पयलींचो जो DPR आशिल्लो पळय हांव रिवर नॅविगेशन मिनिस्टर आशिल्लो आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान म्हजे म्हऱ्यान धाडलो तो. आनी हांवें सगळो DPR वाचिल्लो. त्या हातूंत कोळशाचो ते सांगता की ते मागीर चेंज केलो म्हणून. आतां मागीर चेंज केलो जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रिस्पॉन्सिबल ना न्ही. मागीर चेंज केलो तेन्ना कोण आशिल्ले तें पळोवपाक जाय. कितें सो ह्या सगळ्यो गोश्टी केन्ना चेंज जाता. जो वाचना आनी सायन मारता पळय ताका कांय कळना. वाचनासतना ज्यो फायली सायन करता पळय जशें आतां गोवा म्हापसा अर्बना जालां वाचनासतना फायली केले आसतले बोर्डान. त्या खातीर म्हापसा अर्बन जालें. अशे खूब विशय आसा ज्या कडेन तास हांव उलोवंक शकता तुमचे कडेन. तुम्ही जशें म्हटलें की कितलोय वेळ उलोवंक शकतात तुम्ही पूण आमकां वेळेचे बंधन आनी मर्यादा आसा. सो तुम्ही टायम दिलो आनी म्हाका दिसता ही हालीं रिसंट तुमची पयलीच मुलाखत दिसता जी तुम्ही आमच्या कडेन भासाभास केले. सो त्या खातीर आमी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगाच थांबता. तुम्ही पळयत रावात फक्त गोमंतक. नमस्कार.